हैदर खान। हांव हे फुडले घरान रावता। म्हाका पळय हांगाच्यान गाडयो घेवन भितर वयचें पडटा म्हाज्या घरान। सो सगळे घाण म्हाज्या घरान वयता आनी तांकां हांवें सांगलें उडोव नाका गे। ते निमित दाखयता हेंच्यांनी जागो खाला तेंच्यांनी जागो खाला जाल्यार ते सगळे तेंचे प्रॉब्लम्स न्हू। तूं वाटेर कित्याक उडयता आनी वाटेर उडयता आनी सगल्यांक त्रास जाता। इवन येता वयता लोक गांवांतले पूण सगळे नाक धरून वयता। पूण हांगा आमचे भुरगे आसता धाकटे तांकां केन्ना केन्ना दुयेंस मलेरिया जाता, मच्छर खूब जाता हांगा ते उडयता तेन्ना मॉस्किटोज जाता। सो हांवें पंचायतीक पळय विथ प्रूफ फोटवां लावन तांकां लेटर केलेले पंचायतीक आनी हेंचे सगल्यांचे सायनी घेतलेले। ते तश्शे पेंडींग उरलेले आहा। ते म्हणटा आमी वचून विचारल्यार ते म्हणटा हांव उडयना आनी म्हाजो एड्रेस न्हू तो आनी कितें आतां तांकां हांवें प्रूफ दिला, फोटोज दिला, विडियोज दिला जाल्यारूय तांकां ते म्हणटा हांव उडयना। ते पंचायतीन कितें तरी ऑप्शन घेवंक जाय। तेंचे नळ बंद करूंक जाय, तेंची लायट बंद करूंक जाय, कितें तरी घेवंक जाय न्हू। आमी हांगा टॅक्स भरता न्हू पंचायतीक, आमी कचऱ्याचे पयशे भरता, घराचे टॅक्स भरता, सगळे भरता, तरी पूण आमी घाणान वचपाचें। पूण हांगा गार्बेज उडयता म्हणून पंचायतीन तांकां फायन दिवंक ना कित्याक कांयच गार्बेज उडयत जाल्यार फायनूय दिता पंचायत। कांयच दिना न्हू, आमकां तरी कांयच रिप्लाय मेळोंक ना। ते म्हणटा वचून दिल्यार खंय ती म्हजी एड्रेस न्हू, ती हांव न्हू। अरे ती सांगता हांव न्हू म्हणून, पूण आमी प्रूफ दिला न्हू, विडियोज धाडला तांकां, आमचे कडेन विडियोज आसात ती हाडून उडयता ती, तेजेर तरी कोण ते ऑप्शन घेवंक जाय न्हू। हांव आतां हालीं हांगा घर बांदून रावला, म्हाका 3 वर्सां जालीं हांगा रावून। 3 वर्सां आमी केन्नाय आमगेर प्रोग्राम आहा जाल्यार लिफ्ट करता, पूण नेक्स्ट डे सांजचेच हाडून उडयता परत। काय फायदो ना लिफ्ट करून। आतां लेटर कोणाक केल्लें तुवें? आमी पंचायतीक केला। हेच्या आदी हेजो गो आशिल्लो पळय तेणें हेल्थाक सुद्दां केलेलो। हेल्थाचे मनीस येवन पळोवन गेला, उडोवं नाका म्हणून गेला, पूण ती दुसरे दीस उडयतात, ती कोणाकूच आयकना। सो आतां तेचेर फुडें कांयच एक्शन अशें जायना? ऑप्शन म्हणजे आमी आनी खंय वचपाचें? आमी गेले पंचायतीन, एक्चुली लागता पंचायत न्हू हेका, गार्बेजीक लागता पंचायत। ती आना मॅडमीक वचून मेळ्ळो हांव, ती म्हणली आपूण दुसरें ऑप्शन घेता, म्हाका विडियो काडून धाड, न्यूजपेपर घाल, फोटो काडून धाड, सगळे काडून धाडून दिले। तरी म्हणटा खंय ते नांव सारकें ना तेजें, हे सारकें ना। ते आतां आमी खंयच्यान सोदून हाडपाचें? ते पंचायत तुमकां खबर आहा न्हू ती कोण म्हणून, तुमी कशें ताका हावज नंबर आनी सगळें दिला, तुमकां खबर ना जाल्यार ती कोण म्हणून। कोण ती उडयता तिचें नांव कितें? ती सुनीता म्हणून, मनीशा गावडे कोण, मनीशा गावडे। 3 जाण भयणी आहा ती, हां, तिगूय उडयता पूण चड उडयता ती मनीशा म्हणून आहा ती। हांगासरूच हाडून गार्बेज सारकें हांगा फुडल्यान हाडून, आमचे कडेन विडियोज आसा, प्रूफ आसा आमचे कडेन। सो एकूच फॅमिली उडयता हांगासर गार्बेज हाडून? एकूच फॅमिली, आनी कोण उडयना। तुमचे हांगासर पंचायतीचे कोण मेंबर्स बीन येता गार्बेज लागीं करपाक येता? कलेक्ट करता डेली न्हू आमकां, हां, डेली रिक्षा येता आमकां गार्बेज कलेक्ट। तांकां विचारल्यार ते म्हणटा ते आमकां लागना, ते आमी लिफ्ट करता। हां, ते तशें। सो तुमी कितें तरी ऑप्शन घेवपाचें। आमी हांगा रावूंक जाय म्हणल्यार तुमी कितें तरी करपाचें न्हू। एक तरी ते क्लीन करपाचें तुमी डेली येवन, तुमकां तरी स्टॉप करूंक जायना, तांकां उडोवपाक तुमकां स्टॉप करूंक जायना जाल्यार तुमी डेली येवन हांगा क्लीन करा, कळ्ळें न्हू। हितून तुका कितें त्रास जाता? सीमा कुंडणेकर ही घाण हाडून ते उडयता, ती आमकां त्रास जाता। कितले वर्स जालीं हाडून उडयता ते। कित्याक म्हणून हांगा कित्याक हांगा गार्बेज उडयता? अशें पंचायत कलेक्ट करना? पंचायतीन कांय करिना, हेल्थानूय कांय करिना। कितले वर्सां आतां आमी हेल्थाक दाखयलें, सगळे पुलिशेन कंप्लेन दिली, कोणूच कांयच करिना, येता पळयता चल्ले। कंप्लेनी तुमी सगळ्यांक दिल्ल्यो? हय, पुलीस स्टेशनार दिल्यो, हेल्थाक दिली, आनी कोणाक दिल्ल्यो? पंचायतीक दिल्लेले? पंचायतीक दिली, सगळ्यांक दिली, पण तेणी सुद्दां कंप्लेन केली, तेंची सगळी घाण भितर पावता। हां, पूण मागीर आतां एक्शन कोणूच कांय घेयना हांगासर? ना, कोण घेयना। इन्स्पेक्शनूय करूंक ना हेल्थ डिपार्टमेंटान? येता मातशें पळयता आनी वयता, पूण फुडें कांय एक्शन जावंक ना। आनी कोण पंचायतीन क्लिनूय करूंक ना केन्ना? क्लिनूय करून पयर आतां घोव म्हाजो मेलो म्हटल्यार कोणें ताका हें करून ही घाण सगळी काडली, हां, काडली आनी परत आतां ती परत उडयली, काडली सांजची परत उडयली। हां, हांगा परत खंय रावतलो सुचलो म्हणून ती लोकांनी काडली, मुद्दम हाडून हांगासर? मुद्दम हाडून उडयता। आनी तुमचो पंच मेंबर आसा पळय हांगासर लोकल, तो कितें म्हणटा? ते कांय म्हणना, येता वयता आनी फोटो दी म्हणून लागले पयलीं, फोटो दिले व्हरोन, तरी कांय घेयना एक्शन ती। ग्रामसभेक घातलेले तुमी हे?
ग्रामसभेक ना दिसता म्हाका घालूंक ना ना म्हाका पूण पंचायतीक लेटर केला तो पंचायतीक केले खूब फावटी केले पंचायतीक आता कितली वर्सां जाली अप्रोक्स आतां हांगासर उडयता असो जाली कचरो 15 वर्सां 15 वर्सां डेली कचरो हय डेली हांव म्हाजो घो काडी मानाय घालून हां आनी आतां कंप्लेंट केल्या कितले म्हयने जाले जावं वर्सां अशें वर्सां खूब जाली 10-15 वर्सां जाली तशी न्हू कंप्लेंट आतां तुमी केल्या आतां पंचायतीक हेल्थाक केन्ना केन्ना केल्या अशें आतां पयर फाटी केले दिसता म्हाका हेणें केले पळय हांगा आसा बरें माझे नाव कृपा काणकोणकर. बरें आतां आमी तुमच्या वॉर्डान आसा गांवांत आनी किल्ला वाडा म्हणटा तुका लागता सो एज अ चिंबेल पंच मेंबर एक रस्त्याचेर थंयसर गार्बेज उडयता म्हणून एक एलिगेशन केल्लें आसा तशें पंचायतीक कंप्लेनूय येयल्ली आसा तेंचे कडल्यान सो तेचेर कितें एक्शन जालां आनी आयज पर्यंत कितें फॉलोअप आसा त्या कंप्लेनीचेर पळय तेजेर आमकां तेंच्यांनी कंप्लेन केली आमी तेजेर फॉलोअप केला आमी हेल्थाक धाडली आमी इन्स्पेक्शन काडलें मागीर तेजेर हेल्थाक धाडली तेका पुणून आमचे ते हेल्थाचे येवन तेंचे कडेन उलयले तरी तेंच्यांनी ते कोणाचेंच आयकना हेल्थाचें आयकना पंचायत गेल्या पंचायतीक आयकना लेटर तेंकां घेवन गेले जाल्यार ते लेटराक कोण आमचो पिवन वयता तेका सांगता ते आमी घेयना आमकां लागना अशें म्हणून सांगता आनी पिवनाक ती गाय स्वतान धांवन येता आमच्या ती 3 जाणां बायलां रावता त्या घरान सो तुमी आतां थंयसर कितलीं वर्सां जालीं थंय आतां ती गार्बेज अशी उडयता ती कमीत कमी हांव पंच जावच्या पयलीं सुद्दां ते उडयताले तेंचे खबर ना कितें एक्शन घेतला ती आनी आतां हांव जालें पंच आतां 2 वर्सां जालीं पूण आमी करत आहा फॉलोअप करता हेल्थाक करता सगळें करता पूण ती कोणाक आयकुपाचें हें करिना कोण ती आतां गार्बेज उडयता म्हणटा ते स्पेसिफीक मनशां कोण आसा ते तेंचें नांव म्हाकाय सारकें खबर ना एक पुष्पा म्हणून कोण आसा तिचें सरनेम म्हाका खबर ना पुष्पा वेणू आनी कोण आनी एक नांव आसा तितून तेंचें म्हाका नांवां येयना ते तिसरें नांव म्हाका येयना पूण आतां ती थंय गार्बेज उडयता पंचायतीन तेंचेर आयज पर्यंत अशें कितें एक्शन अशें घेतलां पंचायती तर्फे पंचायती तर्फे तेंकां लेटरां केलां आनी आमी तेंकां हें काडपाक केल्लें की तेंकां फायन दिवची म्हणून जाल्यार आजून सेक्रेटरीन कांय हें दिवंक ना आजून सो आजून तेंकां अशी गार्बेज फायन मारलेली ना गार्बेज उडयता म्हणून अशी फायन ना मारली आजून फायन मारलेली ना तेंकां आनी गार्बेज डोर टू डोर कलेक्ट जायना तुमच्या हांगासर गांवांत आमच्या गांवान जाता आतां बाकी किल्लवाडानूय जाता दोनूय हितून जाता सो तरी गार्बेज कलेक्ट जावन सुद्दां ती भायर उडयता रस्त्यार लोक कितें जाता कोण रेंटाक रावता पळय ते लेट पावता जे कामाक वयता ते मागीर कितें करता एक रातचे जावं येतना वाटेक वयतना ते लोक कोणी उडयता ते हरशीं गांवांतले आमचे जाता पूण आतां ती त्या आतां ह्या स्पॉटार जी गार्बेज उडयता स्पेसिफीक ती 3 मनशां ती घरान आसता तर ती गार्बेज कलेक्ट करूंक येता तेन्ना ती आसता घरांत आसता ती पूण ती थंय मुद्दम उडयता ती मुद्दम उडयता कित्याक तो जे घरा मुखार जी उडयता पळय तेणी ते आमकां कंप्लेंट केली तेणी सगळे आयडेंटिफिकेशन सगळें दिलें आमकां डॉक्युमेंट दिले की बाबा कोण उडयता अमके फोटोग्राफी दिले सगळें दिलें तेंच्यांनी पुणून तेजेर एक्शन कांय जावंकूच हें जायना पावना हेल्थाक तुमी धाडले ते सगळे हेल्थाक आमी धाडला हेल्थाक आमी 2 फावटी धाडला आतां हेल्थाचे येवन तेंचे कडेन उलोवन गेले ते हेल्थाक ती हें करून घेयना उलोवपाकूच हें करिना हेल्थ ऑफिसर कितें म्हणटा हेल्थ ऑफिसर पळोवया म्हणटा काडुया म्हणटा तेंकां कितें तें सांगुया म्हणटा म्हणल्यार आजून काय तेंचेर काय 2 वर्सां जालीं जर आतां ती फॅमिली आसा ती पंचायत आतां तुमच्या पंचायतीचें आयकना हेल्थाचें आयकना जाल्यार तेजेर तुमी कितें एक्शन घेवंक शकता पंचायती तर्फे हें अशें की हांवें एकूच हें सांगलेलो की तेंकां सरपंचाक की तेजें आमी एक तर लायट उदक हें कितें तरी आमी तेंचे आडयत जाल्यार ती फुडें आमकां कितें एक इम्प्रूव मेळोंक शकता अशें हांवें उलयलेलें म्हाज्या दिसपाचें म्हाका मनाक दिसता तें आजून आमी तें करूंक ना पूण तशें केलें जाल्यार ती स्टॉप जावंक शकता अशें हय एक तर कितें म्हणजे आमी तांकां सांगूंक शकता बाबा तूं अमकें अमकें तें स्टॉप कर आमी तुमकां दिता आमी तुमचें कितें कट केलां नळ केलां उदक केलां आमी तुमचें बंद केलां पळय आमी स्टॉप केलां तें तुमकां आमी परत दिता पूण तुमी तें उडोवपाचें गार्बेज उडोवपाचें बंद करा सरपंच आयज आतां आमी पळयता की चिंबला एक किल्ला वाडा म्हणून आसा थंयसर एक स्पेसिफीक एक मनीस डेली हाडून गार्बेज उडयता आनी ती पंचायत एरिया तुमकां पडटा सो तेचेर कशें कितें पळयता तुमी आनी आयज पर्यंत कितें तुमकां लेटरां येयल्या जावं कितें कंप्लेंट जाल्या तेचेर एक्शन कितें जालां लास्ट टायम म्हणजे वॉर्ड मेंबरान म्हाका ही इन्फॉर्म केल्ली आनी तशीच जे कंप्लेनर आसा लास्ट टायम 2दा क्लियर केल्ली ती आनी हो विशय न्हू हो आदींसूनच विशय आसा जे आदल्या सरपंचानी ती क्लियर करून ते कंप्लेन पुलीस कंप्लेन बीन जाल्ली ती मुद्दम करतात तिका आमी तिका लास्ट टायम तिका वॉर्निंग लागून दिल्ली की अशें अशें करप ना म्हणून
मग लास्ट टायम घरांतले जे कंप्लेन केले कोण एक्सपायर जाता तेन्ना आमी लेबर काडून ती क्लियर केल्ली. आतां परतून ही कंप्लेन आयज वॉर्ड मेंबरान म्हाका परतून इन्फॉर्म केला की सरपंच अशी अशी परतून ती करता म्हणून. आतां हांवें तिका सांगलां की ही परतून स्ट्रीक एक्शन घेवया आनी 8 दिसांनी जी कितें आहा ती परतून ही आख्खी क्लियर करून घेता म्हणून ताका हांवें आश्वासन दिलां ताका. सो परत मागीर ती उडोवची ना हेचे कितें ताचेर आमी स्ट्रीक एक्शन घेवपाकूच जाय. कित्याक लागून की शेजाऱ्यांक सगळ्यांक त्रास जाता आनी हें कितें ना की दुसरो लोक उडयता ती एकलीच उडयता, ही मुद्दम तेमान उडयता, ही मुद्दम उडयता ती. तुमच्या पंचायत एरियान सरपंच गार्बेज कलेक्शन जायना? हय, डोर टू डोर कलेक्शन जाता आमचे. गार्बेज इशू ना, ही आपली पर्सनल ही म्हणजे गार्बेज आमचे लेबर जे वयता पळय लेबरांक लागून ती कोणाकूच घेना. आमी लास्ट टायम नोटीस लागून धाडली ती आमच्या पिवनाक लागून ती गाडी मारून धाडयता परतून. कॉपी लागून घेयना. पूण हांवें म्हाज्या डिपार्टमेंटा हेल्थ डिपार्टमेंटा डॉक्टरा कडेन डिस्कशन केलां, आमचे 5 मेंबरान डिस्कशन केलें हेजे बाबतींत. आनी जे फुडल्या 4-5 दिसांनी आमी सेक्रेटरीकूय इन्फॉर्म केल्लें आहा की इतके बेगीन तेजेर एक्शन घेवन ये. आनी म्हज्या जे आतां कोण आमचो गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका इन्फॉर्म करून हांव ती क्लियर करून घेता आतां. सरपंच जर आतां ही गार्बेज उडयता ती जर तेंच्यांनी तुमी क्लियर केल्या उपरांत तरी परत गार्बेज थंयसर उडयली जाल्यार मागीर तुमी कितें करतले सरपंच? तिका आतां आमी कॉल लेटर काडटले हे बाबतींत सांगतले तिका जिथे कंप्लेन येयल्ली आहा तेजेर एक्शन घेवपाकूच जाय म्हाका. नाल्यार कंप्लेनर आतां म्हाका विचारतलो त्या प्रमाणे जे जर आयकत ना जाल्यार आमी ते डिपार्टमेंटाक खंय लेटर धाडपाक जाय पळय त्या प्रमाणे डिपार्टमेंटाक आमी लेटर धाडून म्हणजे जे फूल म्हणजे सारकी स्ट्रीक एक्शन घेवपाकूच जाय आमकां. आनी स्ट्रीक एक्शन घेवपाक लायतले आमी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक आमी लेटर करून. तशेंच आतां जे आमचे पंचायतीन एरियेन जे अशें जर आनी मुद्दम जर करता तेंकां आमी असल्या दुसऱ्या मनशाक आमी टॉलरेट करचे ना. कोणाक आमी डायरेक्ट जे कोणूय जाल्यार फायन मारतले. जे कोण अशें मुद्दम तेमानी गार्बेज उडयता आनी आमकां दिसलें जर फोटो ना व्हिडियो जर गावलो आमकां जाल्यार आमी डायरेक्ट स्ट्रीक एक्शन घेतले. तशें फायनूय आमी फायन आतां फायन दितले आमकां.